Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. रशिया युक्रेनाच्या गैरराग मंगळारा स दीस युक्रेन विरोध करता तितलो तणाव दिशी दिशी वाढत आसा। रशियान खार्किव वाठारात सकाळसावन नाळींचो हेवी मारो सुरू केला। नागरी वस्तींनी हल्ले जाल्यात। सैनिकांच्या खेरीज सिव्हिलियन भुरगीं सोंपल्यात। तातूंतच एकल्या भारतीय विद्यार्थ्याक हल्ल्यांत मरण। खार्किव युनिव्हर्सिटीत मेडिकल शिकपी बंगळूर कर्नाटकाचो हावेरीचो 23 वर्सांचो नवीन शेखरप्पा सोंपलो। मोदी सरकारान इव्हॅक्युएशनाक मिशन गंगाक आनीक नेट दिला। युक्रेनात परिस्थिती हाताभार वता ती पळोवन प्रधानमंत्र्यान 48 वरां भितर चौथे फावट हाय लेव्हल सेक्युरिटी बसका घेतली। गोंयांतूय सरकाराच्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांनी युक्रेनात आशिल्ल्या विद्यार्थ्यांच्या घरा वचून फामिलींची वासपूस सुरू केल्या। दरेक भारतीयाक सुरक्षीत परत हाडपाच्या मिशनाचेर मोदी सरकार। रशिया युक्रेनाच्या राजदूतांक आपोवन मोदी सरकारान परिस्थितीचेर हुस्को उक्तायलो। मिशन गंगात आता हवाई दळूय वांटेकार। युक्रेनाच्या आनीकूय शेजार देशांच्यो शिमो उक्त्यो करूंक हालचाली। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।